पिटबुल, रॉटवायलर ह्या हिंसक सुण्यांनी हल्लो केल्ल्याच्यो घडणुक्यो गोंयांत घडत आसा। कांय जाणांक तातूंत मरण लेगीत आयला। ते खातीर हिंसक जनावरां पोसपाचेर बंदी जाय म्हणून मागणेक नेट आयिल्लो। हे विशीं पावसाळी अधिवेशना वेळार सभाघरांत विधेयक सादर केलें। विधेयकांत कितें आसा पळोवया। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत सगळ्यांक येवकार। हिंसक जनावरां हाडपाचेर बंदीची तजवीज करपी गोंय प्राणी प्रजनन, नेमन आनी लुकसाण भरपाई विधेयक सरकारान सभाघरांत सादर केलें। हिंसक प्राणी हाडले वा प्रजनन केले जाल्यार संबंधीत धन्या 15 दीस ते 3 म्हयन्यां मेरेन बंदखण तशेंच 50,000 रुपयांचो दंड जातलो। तशेंच हिंसक जनावरां पोशिल्ल्या लोकांनी 30 दिसांत तांची नोंदणी करपा सयत 60 दिसांत तांचे निर्बिजीकरण करपाक जाय अशी सक्ती विधेयकांत आसा। अशें करूंक ना जाल्यार संबंधीत धन्याक 15 दीस ते 3 म्हयन्यां मेरेन बंदखण आनी 50,000 रुपयांच्या दंडाची तजवीज विधेयकांत आसा। पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सभाघरांत हे विधेयक सादर केलें। ताचेर चर्चा जाले उपरांत ते संमत केलें। हिंसक जातीचे सुणे वा हेर जनावरां विशीं सरकार अधिसुचोवणी जारी करतले। खंयच्याय प्रकारचे सुणे वा जनावरां हिंसक आसात ते स्पश्ट करतले। अधिसुचोवणेंत संबंधीत जनावरांची नांवांय नमूद आसतलीं। अश्योच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करा। तशेंच फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाकात।